नवाई रूपांतर करून कोडेन क्रिस्ताच्या मुक्तीनूर बेनायल्या आम्ही जीवना सोम्याची सत्ता एकवट्या बांधा मोगाच्या सोम्याचे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचेनो आज आमी ये कुटाम जावन भाग्यवान कुटुंबाची परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती भाग्यवान कुटाम आमकां आदर्श आनी प्रेरण म्हणलो संदेश दिता. कुटाम पवित्र सभेचे मुळावे मिसावठाणे म्हणलें समजूंक आनी कुटुंबाचें मिसांव नव्या स्पिरितान मुंदारून व्हरूंक भाग्यवान कुटुंबाची ससाय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. पवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदित्रा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बगेव सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनातिकारातून प्रार्थना मागता. सर्पद्विदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत सोमिया काकूत शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे माते मानून घे. कित्याक पवित्र ज्ञान सांगाती देव
देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकच तू पवित्र एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केले ताचे सारकी आमी कुटुंबाची सुगूण वाडोवन आनी प्रितीमोगाचो संबंध सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोषान ससनाची इनाम भोगूंक फावो शेंकर हे आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सुमे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचा. सरीसपराचे उतार अब्रामाक एक दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. भिये नाका अब्रामा, हांव तुजी डाल, हांव तुका ओड एक इनाम दितलो. अब्रामान जाप दिली, देवा म्हज्या सरीसपरा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नान आनी दमस्कचो एलिएजर म्हजो दैजी जातलो. आनी अब्रामान म्हळें, पळय तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय, म्हजो एक घर साकर म्हजो दैजी जातलो. तेदना सरीसपराचें उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें, तो तुजो दैजी जावचो ना, बगार तुजोच पूत दैजी जातलो. उपरांत सरीसपोर ताका भायर आपोवन व्हरूंक सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेच परी तुजी संतत जातली. अब्रामान सरीसपराक सतमांतलो आनी हे ताचें नित्यवंतपण म्हूण लेखून आयलें. आपणें सांगिल्ले प्रमाणें सरीसपरान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बसवणी पडली. सारा गर्भेस्त जाली आनी सरीसपरान नेमिल्लो वेळ येताना ती प्रस्तुत जाली आनी अब्रामाक ताचे उतार प्रायेर एक चेरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. सारा उदेशी आपणाक जल्मल्ल्या पुताक अब्रामान इजाक म्हणून नांव दिलें. देवाचें उतार हें. देवाची ओडकार. सर्विसपोर सामसोते ताका सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा. सर्वेस्पोर सामसोते ताका सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा. सर्विसपोराक वाकणा ताचे नाव हर्सिया, परसामोदे ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होकळीक ओसारा, ताची सर्व महात कार्यां वर्णिया. सर्वेस्पोर सामसोते ताका सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नवान अभिमान भोगा, सर्वेस्पोराक सोदलेल्यांची काळसां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्परासो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मोगामोळ सोदीत रावा. सर्वेस्पर सामसो
दे ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उडास आसा ताच्या सकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळांनो ताणे विंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्या नो सर्वेस्परान केल्या आश्चर्य विस्मितांचो उगडास हाडा ताणे उसारलेले नाही न्याय निर्णय तुमचे मोती खाडा सर्वेस पोरुसामचो देव ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा सर्वेस पोरुसामचो देव ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उडास आसा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो भावार्था वरवीं ते अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळसो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो भावार्था वरवींच सारा गर्भेस आमची सकत मेळिल्ली आवय जामची प्राय तिका उतारली तरी आपणा बसावणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें ह्या भावार्थाक लागून मोरोंक लागीं पावल्या एका मनशातावन मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्यावेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो बसावण्यो ताका लाबल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुता बाली भेटोवंक तो तयार आसलो त्याच पुता विशीं देवान म्हणलें इजाका मुखान तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो मेल्ल्यांक जिवांत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें देखून मेल्ल्यांतलो जिवान जाल्ल्या बरी तो तांकां पाठी मेळ्ळो देवाचें उतार हें देवाचें ओडपका उबी रावया मगा परत्यान आणि साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो साम लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो देखून ताणें बाळकाक जेरुजालेमाक हाडलो सर्वेस्परच्या शास्त्र प्रकार करूंक आसले ते सक्कट ताणें कन जाताच गालिल्यांतल्या आपल्या नाजरे शहराक ती पाटी आयली भुरगो वाडोन येता घटमट जायत आयलो आनी जाणवायन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाळ भावा भयणीनो एका वरेवेंग सुवातेर
4 वातयो आसल्यो आनी त्या 4 वातये मध्ये संभाषण जालें. पयली वात म्हणू लागली, हांव जावन आसा भावार्थाची वात. ह्या संवसारांत दुबाव आसा, जैतो लोक मिसाक आनी आराधनाक वचना म्हणून आपली बेजारजाय उसारून ती वात फालवता आनी ती थंय थावनच नपयस जाता. दुसरी वात म्हणटा, हांव जावन आसा शांतीची वात. ह्या संवसारांत शांती समाधान ना, झगडें मोसोर सडला म्हणून आपली आक्लासाची उतरां उसारता आनी बेजाजाय उसारता आनी ती वात थंय थावन नपयस जाता. तिसरी वात अशें म्हणटा, हांव जावन आसा मोगाची वात. ह्या संवसारांत जायते द्वेश पळोवन स्वार्थ पळोवंक मेळटा, झगडें जायत्यो संगत्यो पळोवंक मेळटात म्हणून आपली बेजाजाय उसारता आनी ती थंय थावन ती वात नपयस जाता. आनी एक बाळ त्या घरा भितर प्रवेश जाता आनी थंयसर सगळं घर अंधकारान भरून आसलें आनी तो अंधकार पळोवन, तो काळोख पळोवन तें भुरगें गळगळीत तें रडता आनी गळगळीत तें रडता आसतना, दुखां गळोवन तें आसता आसतना तें वात पेटोवंक प्रारंभ जाता, उजवाड दिवंक प्रारंभ जाता. आनी त्या वेळार तें भुरगें उजवाड पळोवन संतोशान म्हणले बरी सवाल करता, तुजें नांव कितें? म्हजें नांव बरवोसो. आनी तें भुरगें मुंदरसून म्हणटा, 3 वातयो पेटोवन आसल्यो आनी नपयस जाल्यो आनी ह्या घरा भितर अंधकार आसलो. तूंय पेटोवन थोडो वेळ उपरांत तूं पालवोन हांगा नपयस जाताय गे म्हणून सवाल करता आसतना ती वात म्हणटा, हांव जावन आसा बरवुशाची वात. हांव निरंतर उजवाड दिवंक हांव शकता आनी तिनी वातीकी हांव नवें जिवीत दितां. मुखार भावनो आनी भयणीनो, बरवुशाची वात पेटता आसतना थंयसर शांती समाधान उदेलें, मोग विस्तारलो आनी भावार्थाचो दिवो पेटलो. आनी हें पळोवन तें भुरगें देवाची महिमा प्रगट केली. ही एक ओपार मात मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पूण ह्या ओपारींत एक सारांश आसा. पापा फ्रांसिसान हें वर्स बरवुशाचें यात्रिकाचें वर्स म्हणून अधिकृत रितीन म्हणलें बरें प्रगट केलां. आनी ह्या वर्सा थावन आमचीं कुटुंबां, आमची बागेवन कुटुंबां बरवुशाचीं हातेरां जावंक आमकां उलो दिता. आनी तशेंच आयची देवस्तुती आमकां त्या नजरेच्या कुटुंबां बरी आमचीं कुटुंबां रुपीत करूंक, पवित्र करूंक आमकां उलो दिता. पापा फ्रांसिसान बरयलें भोव अपुर्बायेचें पत्र अमोरे लेतिशे मोगाचो संतोश, तातूंत कुटुंबाच्या विशयांत भोव अपुर्बायेन तो विवरण दिता. कुटुंब म्हळ्यार कितें? 4 संगत्यो आमचे मुखार तो दवरता. कुटुंब म्हळ्यार एक भावार्थाचें केंद्र जावन आसा. आमी कुटुंबांत ल्हान व्हड आमी जाता, कुटुंबांतूच आमकां पालन पोशण आमकां मेळटा, दैहिक रितींनी वाडावळ आमकां लाभता, आध्यात्मीक रितींनी आमकां वाडावळ, आध्यात्मीक रितींनी आमकां कुटुंबांत आमकां सकत मेळटा. कुटुंबांतच आमी उबी दोतोन आमी शिकता. मागणें कुटुंबा जिविताची बुन्याद जावन आसा. आनी आमचो भावार्थ चडटा, भावार्थाचें शिक्षण आमकां कुटुंबांतच लाभता. त्या देखून पापा फ्रांसीस बापूरबाईन सांगता, कुटुंब एक भावार्थाचें केंद्र. दुसरें जावन कुटुंब एक मोगाचें भांडार. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत देवान मनशाक आपल्या सारकेच स्वरुपाचो जावन रचलो. ताणें एक सुरू आसूं नजो म्हणून ही 2 म्हणल्यार बागेलींत ताणें घालें आनी ताणें एक सुरू आसूं नजो म्हणून एका सुंदर स्त्रियेक रचलें. ताका आदामाक गाढ न्हिदेंत घालो.
ताची बोर काडणं एका सुंदर स्त्रीक रचलें आनी ताचे मुखार हाडलें आनी आदाबान म्हळें म्हज्या मांसाचें मांस म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या नारा थावन रचलेली सोबीत नारी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2:22 वळींत आमी आयकत आहो असो अर्थ कितें मोगाचो न्हू आय लव यू पयले पोवटी आदावान उसारलेलीं उतरां जावन आसात आय लव यू म्हळ्यार हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो मोग करताय देव म्हजो मोग करता आनी हांव देवाचो मोग करता म्हणून असो अर्थ पूण ह्या दिसांनी आय लव यू म्हणलें स्टेटमेंट आय लव यू म्हणलो शब्द सदांच वापरतात आनी दुसरोच अर्थ दिवन आसात पूण मोगाचो पापा फ्रांसीस सांगता कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा मोग मोगाचे वयर आमचे कुटुंब आमी बांदून हाडूंक जाय सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 13 पयलें पत्र वाक्य 4-7 वळी म्हणसर आमी आयकता मोग जावन आसा सुसणीक मोग जावन आसा दयाळ मोग मोसर करिना सगळें सुसून व्हरता सगळें बरें वचता जर तर मोग ना तर कितें फायदो आमच्या कुटुंबा जिवितांत मोग ना तर आमचें कुटुंब आपुरबायेचें जावंक साध्य ना त्या देखून पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबा जिवितांत मोग आसूंक जाय आनी तिसरें जावन कुटुंब एक बरवशाचें कीर्ण जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त बेतलेमा शहरांत तो जल्मलो गोरवांच्या गोट्यांत तो जल्मलो देव मनीस जालो देव इमॅन्युएल जालो जेजू क्रिस्त गोरवांच्या गोट्यान जल्मत आसतना आपल्या रित्या हातांनी तो येवंक ना बगा सोडवणीची दिरवीं घेवन सर्गेची दारां उक्तें ताणें केलीं नवी दिशा ताणें दिली आनी सोडवून ताणें हाडली त्या देखून मोगाचें आमी आमच्या बाळका जेजूक आमच्या घरांत आमी स्वागत करूंक जाय येवकार आमी मागूंक जाय जर तर आमी जेजू क्रिस्ताक बाळका जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या घरांत आमी स्वागत करता तर आमकां बरवस आमकां लाभता आनी आमचें कुटुंब बरवशेचें कीर्ण जावंक पावता आनी ती चवथें जावन बोक्साने कुटुंबां जावन आसात बोक्सनेचीं केंद्रां पापा फ्रांसीस आपुरबायन म्हणटा देर इज नो परफेक्ट फॅमिली देर इज नो परफेक्ट वायफ देर इज नो परफेक्ट हस्बंड बट वी आर in the process of becoming perfect. We are in the process of becoming perfect and we are trying to become perfect. आम्ही असंपूर्ण मनशां आमी जावन आसाव संपूर्ण मनशां जावंक आमी प्रयत्न आमी करन आसाव जायते बोटी आमच्या कुटुंबा जिवितांत कश्ट येतात समस्या येतात संकश्ट येतात तरी जाल्यार आमी बोक्साने आमी मागोंक जाय भाव बांदवपणाचो स्पिरीट आमच्या कुटुंबा जिवितांत वाडोवंक जाय स्वारी म्हणलो शब्द आमी वापरूंक जाय जर तर आमी अशें केल्यार खंडी जावन आमचें कुटुंब बोक्सनेचें केंद्र जावंक पावता आयच्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू क्रिस्त नजरेंतान तो जियेलो आनी ह्याच्या वाचपांत साम लूक बापूरबायन उल्लेख करता घटमूट जावन तो वाडलो देवबिरांतेन तो वाडलो शेगुणांनी तो वाडलो त्या देखून नजरेताचें कुटुंब आम्हा सर्वांक एक आदर्श जावन आसा मोगाळ भावना आनी भयणीनो अकरेचें जावन नजरेताच्या कुटुंबा बरी आमची कुटुंबां कशें आमी रुपीत करयेत पयल्या सुवातेर जायत्यो संगती आसात आमी पयले सुवात देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय देवाचें उतर आमी नियाळूंक जाय देवाचें उतर क्रियात्मक आनी जिवें जावन आसा आमच्या जिवितांत परिणाम हाडटा बळ अदीक हातेर जावन आसा सदांच आमी देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय दुसरें जावन आमी सदांच मागणें आमी करूंक जाय तेर्स आमी म्हणूंक जाय जर तर आमी मागणें करता खंडी जावं आमचें कुटुंब शाबितायेन बाळटा एक गाद आसा जें कुटुंब सांगता मागता तें सांगता बाळटा आनी तिसरें जावन आमच्या कुटुंबांत देवबरेंतेची लक्षणां वळोवंक जाय समाधान मोग मायपास आनी पवित्रत्मेचे ती 12 फळां आमचें थंय आसूंक जाय आनी अकरेचें जावन हें वर्स बरुशाचें यात्रिकाचें वर्स म्हणून अधिकृतीन प्रगट केलां आसता आमी बरुशाची किर्नां जावंक जाय बरुशाचीं हातेरां आमी जावंक जाय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो नजरेच्या कुटुंबां बरीं आमची कुटुंबां आमी रुपीत करया भगेन कुटुंबाची मजत मागोवन आमची कुटुंबां समाधानाची
आणि तशेंच माया मोगाची जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. बवर्ताची उसळणी आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा. सर पदवीदार बाप तो सर दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तू सोय रचना आणि जेसू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत सर काळादी बापा तावन जन्मला. देवातावन देव उजवाडातान उजवाड करया. देवातान उपजलो करो देव तो देवातावन जन्मला. ताका रोसोंक ना बापाच्या सैं बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पसोत आमचे सडवणे पसोत सर्गातावन तो देवलो. आणि पवित्र आत्म्यावरी आमकां मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो. आणि आमचे पसोत पोंस पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरून ससले आणि ताका निके पिलो. आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुन्हा जीवन जालो. बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनशुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आणि ताचे राजवटकेक शेवट आसना. आणि पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. ईश्वर आणि जीवदातार तो बापा आणि पुता तावन निपजला. बापा आणि पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आणि महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो जी उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आणि धर्मदुता वरवीं स्थापल्ले सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता. आणि मेल्यांच्या पुन्हा जीवनपणाक आणि ससण्याच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. आमची सर मागणी देवा समोर आमी उबारया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबा जिविताक भावार्थाचे मार्गदर्शन सदांच दिवन आमची कुटुंबां भगिवन कुटुंबां जावन वाडूंक प्रेरण दिशेन कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या फुडाऱ्यांनी समेज कुटुंबांक शांती समाधानाचे वाटेन चलोवंक आणि तांच्या गरजांक स्पंदन करूंक कृपा दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा मदलो संबंध नितळ प्रामाणीक आणि मोगाचे सेवेन भरून दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी कुटुंबांत मोगान आणि बक्षणाच्या स्पिरितान जियोवन तुका साक्ष दिवची हात्यार जावन जियोवंक फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेज पिडेस्तांक बरी भलायकी तूं लाभय. तांचे कश्ट सोसूंक बोळ दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिसाच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी समेजतांनी भगवेन कुटुंबाची देख घेवन देव बिरान तेची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या मगाळ बापा आमी उसारलेली सर मागणी तुज्या पांयां तळार आमी समर्पिता. दयेन तूं बांदून घे. भगवेन कुटुंबाची मजत मागोवन देव बऱ्यान तेची कुटुंबां पक्षाची स्पिरीत तेची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां जाय आसली कृपातून दी म्हण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें आमेन. ധീനാനി സൗമ്യ ഹർഷിത വിസ്താരങ്ങളുത്രാനി തൂക്കവന്ദിത संतस्फोरित कळसांनी काने गाणेता उल्हासभोरीत गीतांनी ओपणती दिता गे सोमिया मोगान तुमके आमी दिवची काणे तुमके आशीर्वाद गंगे तुमके तिचे सोवे आमकां तुमके गे सोमिया मोगान तुमके आमी दिवची काणे तुमके आशीर्वाद गंगे तुमके तिचे सोवे आमकां तुमके मोकळ बापा सर्गीच्या पदवेदाराया सर्वेस पोरार असताना सृष्टी करणारा हरेची बी हर्षिता तुका नावाडता तुझे मोकार सरपडता तुका वाकणटा
सोवे आमकां तुमके म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्विदार देवा बापाक मांडटा तसलें सामनोन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पयसुबेच्या आदवा सर्वेस्फोर्त म्हणून घेऊ. मोगाळ बापा आमी तुका हो पारीकपणाचो यज्ञ समर्पिताव आनी देवाच्या आमकां मायेचे आनी भाग्यवंत जुजेचे विनवणेन आमचे कुटुंबा तुज्या मोगांत आनी शांतीन तीर दवर म्हूण खालतेपणी मागताव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतां आपणाचे घेतली आमची आसत काय. अशें आमच्या विनाशी सैबान पुंख्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजपांचो सुमेस मनशां जिवीत देवाचे एका मनशावरी फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूत संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर्तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गीत तुका जय 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 जय. ओ सर्गीत तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गीत तुका जय 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 जय. ओ सर्गीत तुका जय जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ईदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुमयाची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोवन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पवची. तेच बरी जवान जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर तसो गुड परगटुया. सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्या येतलो. जेसू नव्या येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिताव.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसतांव आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्पराक पे तुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा, सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पण आजीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आमा समेस्तांची दया कर पण आमी मागतांव. ह्या सर भुरग्यांचेर तुजी वर्ती दाळची मोळची नदर घाल्ली. फुडल्या वर्सा येवचे वर्स वापरपाचे जावं दी, माय मोगाचे जावं दी, शांती समाधान सदांच बाबतांची होंको आमकां जाय जाली वापरपाची वाट तयार रचून दी. ओंकार मरे देवाच्या मागीर सांगती बघ्यान दोन दुतान तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सिजो सम फ्रांसीस संपाद पियो समांतरी सम क्लारा बरोबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी माय मोगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय, पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकलेले प्रार्थन तीर घेऊन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्त खाय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सडवंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवुशन तिलांक आमकां तुज्या उदक काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नेम पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबा तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मग सुगुसावन एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. वस्तू जेजू क्रिस्त भगवंत कुटुंबांत जियेल्लो पळय देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागे. सोम्या तुजे भितरूनचे भाग आमकां फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Israel, वंदन वंदन तुका सगळी
राया सर्गीच्या ती तुझी दया कमल कमल तुका पाडो राया राया काळजांच्या क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या ती तुझी दया नाही तुझे रास नश्वर संसाराचे पै तुझे रास अमर सर्गीचे जीविताचे रास्ते उजवाडाचे सत्तेचे आणि गोडतेचे नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजाचा क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया गोरवा खावणे तूं सलमालोय शेणा खातीर तुझ्या जीव दिलोय गळे सावन हिंडेन ठायलोय सैता करूं तुवें सोन घेतलो नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजांच्या क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया रास ओळखी पदवी आणि महिमा फावो तुका मोगळ बाळोक राया उपकार बाळून तुका दिता वर्गा जय जय तुका जय क्रिस्ताया नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजांच्या क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजांच्या क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया प्रार्थुया बो खणवळ्या बापाय या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गठाय दिताय पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून या जिविताचे त्रास आनी कस संपल्या उपरांत ससनाक तुजो संगात जोडूंक आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्तची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार अगलाब जावं जेजू क्रिस्ता आणि सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा जेजू क्रिस्ता वापरबायचो दीस देवान आमकां दिला या दिसा रेतेर घेवन बगिदास जाल्यात वर्साचे अखेर या रेतेरींत तुमी बगिदास जावन देवाकार घालून पुढच्या वर्साक जायती ससाय आनी मजत मागून तुमी घेतल्या अगदी तुमकां आमी आभार मानता देवाचे इश्टार आशिर्वाद मागता आसतना देव बरें करून तुमकां म्हणटा आनी आज प्रत्येक तरान या रेतेरच्या दिसा हांगा येवन आमकां शिकण देव मिसाच्या बलिदानांत आमच्या खातीर मागोन मोरी आनी झुजे आनी जेजू पावडटांत कशें एक कुटुंब जावन जियेत आसतना आमचे कुटुंबां कशें पावडटाचें करयत म्हणल्या विशयांत अपुरबायचो प्रसंग दिल्या मानादीक बाप रोशन एराल्ड डिसोजा
आता प्रस्तुत ते श्रीलंकांत आपले मिसांव काम करन आसात रजे रायिल्ले तांकां आमी विनंती करता आसतना संपूर्ण तरान ओप्पिगे तांणी दिली आनी ते ओपन घेवन आज आमच्या सांगात आसात. तांच्या वर्त्या बऱ्या मना खातीर आनी तांणी आमच्या खातीर हो पवित्र वेळ करशिल्ल्या खातीर तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव तांकां आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या मिसावांत फादर आमी तुमकां बरें मागता. श्रीलंकांत जायते बरे मिसांव आमचे कपजीन प्रार्थना आसात तांचे तरी सहभागीदार जावन तुमचे मिसांव चड आनी चड मापान उन्नती पावोवन दी म्हण आमचें मागणें. तेच प्रमाणे आयच्या दिसा गायन केल्या भाऊ जॉन आनी तेजी धूव आसना तांकांय आमी आभार मानता. हांव देव बरें करूं म्हण सांगता. तसो थोडो वेळ ताका मेळलो हांगा ते येवन आमच्या सांगात आसना आसा ताकाय ताच्या वर्त्या जिवनांत जायते बरेंपण आमी मागता आसतना देव ताचे विस्तार बेसांवां घालून दी म्हण आमचें मागणें. Jesu naman tuka raw tu amche sangi sada balok Jesu wandan tuka आता आणि सदा सर्वदा ओरे कुशीन तो सर्मालो सुसे बापा साधो बोळो साबून वाढलो आमकां दैवी सांगातिलो काळूक जेसू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदा काळूक जेसू नंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा कसो तुसो बावडूंक उपकार दिल्ल्या कामकां नेणी सबा जेसू तुसो मागता वादार वायटातावून आमकां निवार काळूक जेसू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदा काळूक जेसू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा मोकळ पुता सोय आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृपेचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या तुमच्या नसणाऱ्या दिसपणांतले बापाची बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.